It is too early to comment on elections. It is another 2 more years. 2 वर्सां उरलेली आहा. सगळे आमदारांनी काम करचें. आमी चालू आहा आमचें काम. आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन खूब काम पेंडींग उरलेलें आहा. ते चालू आहा. तेणें आपलें काम करचें. लोक डिसायड करतलो. People of Mandre constituency will decide who will be the next MLA. आमी कितले उलयले, हांव उलयलो, जीत उलयलो, आनी कोण उलयलो म्हणून तशें जायना तें. आमी पळयल्लें आहा की आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसूं, खंयचीय कॉन्स्टिट्युएन्सी आसूं, जेन्ना लोक म्हणटा की आमकां नेव आमदार हाडपाक जाय ते हाडटात. आमी कितलेंय सांगलें आनी केलें म्हणून तशें जायना. देर इज लॉट ऑफ वॉटर वीच हॅज टू फ्लो इन द रिवर्स ऑफ मांद्रे. ती रिवर येयल्या भितर आरांबोल केरीसून भितर गेल्या. तर खूब आनीक 2 पावस येवपाचे आहा. तेजे उपरांतूच इलेक्शन आहा. Lot of water will flow, lot of tides will come, low tides will go, high tide will come. So people will decide whoever is the best, who will work for the people. जे लोकांचे दुःख आयकतलो, लोकांची कामां करून दितलो, तो आमदार जातलो. सर तुमकां इंडिव्हिज्युअली तुमकां कॉन्टेस्ट करपाक इन्विटेशन, हाऊ यू आर रिएक्टिंग फॉर दॅट? ते डिसायड करतले आमचे कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक. ते म्हणत मायकल तूं आनीक नाका जाल्यार आमी गेले मागीर मांद्रे. आता तो मांद्रे वयता जाल्यार आमच्यान कोणें कितें स्टॉप करूंक जाता? कोण कलंगूटच्या लोकांनी लोकांक म्हणून न्हू, निमाणे कोण निवडून हाडटा? लोक. रायट. लोकांक जाय कलंगूट कोण आमदार जावंक जायो ते लोक थारायता. आमी कशेंच थारायना. आमी काम करता. मायकल काम करता, और जोसेफ काम करता, और आग्नेल काम करता, हे आमी काम करता. डिसिजन लोकांचे. मायकलाक दिली तिकेट और ना दिली, सपोज रायट, कोण पार्टी सांगता तेजेरूच आसतले न्हू आमी. So you will be with your party. I am with my party. I don't want to change the party. You work for your party. सध्याच्या प्रणाला लागून we don't want to do anything which will affect the development of my village. आयज आमकां खूब we have a free hand to do development in my village, and there is a lot of development taking in our place. कशें आसा, तो आमचो पक्षाचो आमदार आनी डिसिजन खंयसून कॉन्टेस्ट करप सगळ्यांक इंडिपेंडंट रायट आसा. आनी आमी तरी सद्या पक्षाचें काम चालू आहा. आमचें मेंबरशीप जावं बूथ कमिटीज हे आमचें संघटन म्हणून आमी गट करपाचो काम चालू आहा आमचे कडेन. आनी आमदाराक अशें दिसता तेका थंयसर तेका बरो स्कोप आहा, थंय तेका निवडून येवंक शकता जाल्यार तेचें इंडिपेंडंट तेचें डिसिजन, तितून आमी कांय करूंक शकना. एज अ प्रेजिडेंट आमी संघटन म्हणून काम करतले, मजबूत करतले, आनी येणाऱ्या काळान जे 27 पक्ष आमकां जो कॅन्डिडेट म्हणून दितले त्याच्या फाटल्यान आमी रावतले आनी निवडून हाडपाचो पूर्ण प्रयत्न करतले.